भावार्थ जावन आसा एक भितरली कुणा जें दिसता आनी दिसना ताचेर आमी आमचो विस्वास दवरता. आमी सगल्यांनी देवाक तोंडी पळोवंक ना, तरी पूण आमी देवाचेर विस्वास दवरता. जेन्ना एक भुरगो एक भुरगें जायत्या दुयेंसां उदेशी कडपडटालें तेन्ना ह्या भुरग्याक बरेंपण फावो जावन पेकोवणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी दिसता ते घडणेचेर नियाळ करून म्हणटा, देवान ह्या भुरग्याक नवें जिवीत फावो केलां. भावार्थ एक भितरली कुणा जें दिसता आनी दिसना ताचेर आमी विस्वास दवरता. भाग्योंत आन्सलम कांटेबरीचो भावार्थाचेर उल्लेख करून म्हणटा, फेथ सिकींग अंडरस्टँडींग, म्हणजे आमकां भावार्थ आसूंक जाय जे आमी सगळें समजून घेता. सोजमणी आमकां दिसा दिसपट्या जिवितांत घडटा त्या घडण्याचेर नियाळ करून आमी तें समजूंक पावता. हेब्रेवांच्या चिठ्ठींत आमकां मेळटा भावार्थ जावन आसा एक आस्वासन जाचे उद्देशी आमी बोरवाशान आमचें जिवीत फुडें व्हरता. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या तिनूय वाचपांचेर आमी बारीकसाण नदर मारल्यार भावार्थ एक कृपा देवाचें देणें आनीक एक आमच्या जिवितांत मोदेस्ती कशी दाखयल्लें आमकां मेळटा. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन भाग्योंत पावलू भाग्योंत पेद्रू भावार्थान बरोवन जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या वैभवाचेर नियाळ करून आपलीच गोवायकी प्रोसीत करता. जेजू जाका जुदेवांनी भायर आयलो ताका कुर्सार किळायलो, पूण देवान ताका महिमा फावो केली आनी ताका पुनर्जीवनपणाचें भाग फावो जालें हें आपल्या उतरांतल्यान कळीत करता. पेद्रू जो आदी जायत्या मनीसपणाच्या कडवळ्यांनी चळवळतालो तेन्ना जेजूचेर ताचो विस्वास आसूंक ना. भोव करून जेजू आपले कोश्ट मरण सोंसता आसतना पेद्रून जेजूक न्हयकारलो, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान पेद्रू ओदीक आनी ओदीक अखंड जावंक पावलो आनी क्रिस्ताक ताणें गोवायकी दिली. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन पेद्रू आपलेच चिठींतल्यान आपल्या आयकोप्यांक आमंत्रण करता की जो जेजू पुनर्जीवन जाला तोच की आमचो भावार्थ थीर आनी गोट करता. ताचेरूच आमचो विस्वास आसूंक गरजेचो, कित्याक तो मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ताणें मरणाचेर पातकाचेर आनी संवसाराचेर जैत व्हेलां. आयचें शिव वर्तमान आमकां सगल्यांक थावें आसा. दोग शीज एमावस वाटेर आसतना जेजू तांचे मदें येवन तांचे सवें आपलो वेळ सारता. ह्या शिव वर्तमांतल्यान आमकां 4 मुखेल्यो संद्यो वो शिंकोण्यो मेळटात. पयले सुवातेर ओळख. हे शीज ओदीक आनी ओदीक दुख्खान रेवडलोले. जेजू मेला आनी ताची कांयच खबर ना देखून आपल्याच मनांतल्यान तांकां दुबाव आशिल्ले. ह्या वेळार जेजू तांचे मदें येवन पवित्र पुस्तकाची तांकां वळख दिवन तांची मनां उजवाडायता. तांकां एके भाशेन जें कितें प्रवाद्यांनी बरोवन दवरलें तें जेजू उद्देशी साकार जालां तें प्रोसीत करता. आनी जरी तर आमी माथेवाच्या शुभ वर्तमानाचेर जर मारल्यार आमकां जायत्या तरांनी जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा, प्रवाद्यांनी सांगिल्लें तें जेजू उद्देशीन साकार जालें तें आमकां दाखोवन दिल्लें मेळटा. जेजूची ओळख तांकां तितली मेळूंक ना, तरी जेजून जें कितें तांकां सांगलें तांकां एके भाशेन बऱ्या मनान फावो जालें. दुसरे सुवातेर भावार्थ. हे शीज जे दुखांत आशिल्ले, दुबावांत आशिल्ले, पूण जेन्ना जेजून तांची मनां उजवाडायलीं तेन्ना ते भावार्थांत येतात आनी उंड्याच्या मोडण्या उद्देशी ते जेजूक ओळखूंक पावतात. आपलो भावार्थ एके भाशेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर थिरायतात आनी होच भावार्थ आपल्या मनांत आनी काळजांत ते दवरतात.
तिसरे सुवातेर विस्वास. 11 किलोमिटरांची वाट तांकता आसतना आनी आपल्याच मनांत तशेंच काळजांत दुबाव धरून वाट सारता आसतना तांचो विस्वास देवाचेर आनी भोव करून जेजूचेर तितलो ओकूण आसूंक ना. पूण जेजूक पळयल्या उपरांत ताचें आसणें भोगल्या उपरांत ते पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आपलो विस्वास दवरतात. आनी होच विस्वास आपल्या मनांत आनी काळजांत बाळगून परत 11 किलोमिटराची वाट तांकून जेरुसलेमाक वेतात. भावार्थ आनी विस्वास तांकां एके भाशेन हातयारां रातच्या वेळार देव तांकां निर्माण करता. आनी शेकी चवथे सुवातेर गोवाय. जेजू खरोच पुनर्जीवन जाला म्हूण त्या शीस 11 जेजूच्या आपोस्लांक वचून सांगतात. एके भाशेन आपली गोवायकी ते तांकां प्रोसीत करतात. खरेंच जेजू पुनर्जीवन जाला हें उतरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान न्हूच शिसांक पूण बोगोर आपल्या जिवितांत ते परगट्टात. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, ही 4 उतरां आमकां सगल्यांक थावी. ओळख, भावार्थ, विस्वास आनी गोवाय. जितले फावटी आमी मिसाचे सुमरवणेंत वांटो घेता तितलेय फावटी आमी जेजूक ओळखूंक पावता वो आमी ओळखूंक गरजेचें. देवाचें उतर जावं पयलें दुसरें वो शिव वर्तमान आमकां जेजूक आनी ताची ओळख आसूंक आमकां मन आसूंक गरजेचें. परम संस्कारांत आमी वांटो घेतना एक समुदायाचें मागणें आनी जेवण हातूंत वांटो घेवन आमचो भावार्थ तीर जावंक गरजेचो. आनी ह्याच मनान आमी शिताबेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक गरजेचो. जे भाशेन हे दोग शीस विस्वासान परत जेरुसलेमाक गेले तेच भाशेन आमी आमचो विस्वास पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर दवरून आमच्या घरा वचूंक गरजेचें. आनी जे भाशेन ह्या दोग शिसांनी जेजूक गोवायकी दिली तेच भाशेन आमच्या जिविता करण्या आनी उतरा उदेशी न्हूच ओ क्रिस्ती बाबा भयणांक पूण बोगोर आमच्या समुदायाच्या वांगड्यांक आमी गोवायकी दिवंक गरजेचीं. तरी ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. जेजूची ओळख ओदीक आनी ओदीक थिरावून भावार्थ आनी विस्वास आमच्या मनांत आनी काळजांत बाळगून गोवायकेची मनशां कोर म्हूण देवाचोच आदार आनी सहकार आमकां ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान सगल्यांक प्रार्थून मागुया.